आणि आमचे सगळे ट्रेडिशनल नुस्तेकार भाव एक जाले तो एक आमचे फिशरमॅन भाव सांगताय हांव कांय ते कळना तो पणजेचो ते हॉटेलकार म्हणटाय तेका हांव नको तो ट्रेडिशनल फिशर मॅन आनी धाकटे ना ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे आमचे तो कित्याक कोंतरू उलयता तो आम नकोय फाटीं सिजन स्टार्ट जाता थिंगा आहा तेणें ड्रोन सोडो आत दुखू हे आमगेले गांवटे बुटकारांनी रियल बुटकारांनी अशें करून ड्रोन सोड केन्ना आमगे पिक्चर दुसऱ्यांक दाखयलें ना आम 2 मोटोर घाताय 2 दुखू मोटोर घाताय ते राफ्सिया सेफ्टी घाताय 9.9 मोटोर म्हळ्यार सायकल दुखू बेगीन धांवतली पूण तो मोटोर धांवपाना आनी तो आमी स्टँड बाय दोताय तितू एक 20-15 भुरगे आसताय तांकां मोना जावपा आनी प्रॉब्लेम जायना जाच्या तें ड्रोन सोडो आनी ते पाती काली 1 टन तो 3 टन नुस्त्या जाता आमगे पातयांनी तेंगे बोटी 10 टन ते 40 टन तेंगेले हितून नुस्त्या वयता आज आमगेली शर्मिला मॅडम आमी हितू आमगे जायते दुयेंत आनी सिनियर सिटीजन ते 60 वर्सांचे पोटा भुकेन तेमी धांक गेलो ते आमी 4 कितले आयले बाबा घरा 4:30 जेय नासतना उदो पिनासतना त्यो टोटल 15 बोट दोन आमी तुमच्या हातीन दिली आनी शर्मिला मॅडम तुवें तेचे फाल्स तें खायद्या पडटो स्टेटमेंट दिलो काली 500 किलो टन म्हूण हांव जाता आसतना हारयांक गेलो चेळो धोयऱ्या पेंडे मातयेन जालो भुरगो आमकां रापणी नुस्त्या कितू आहा तें चोनू कोटा एक बोटी 10 ते 15 टन बाणाले कोलवा वारका आनी कांसाल तेमीन ताल मालोली चोयल्या आनी तूं लोकां हॅपी करपा तुवें 500 किल मुळे आनी आमची काळजां दुखयलीं आनी तांकां तुवें ओळबोटकारां सपोर्ट दिलो आमी आतां हे हेजे दुखल्याय कित्याक आमी जे नासो वचोन तुमको बोट दोन हाडल्यो तुमी आमगे भुरगे फिशरी डिपार्टमेंटाक व्होन तांकां उपाश मारले तुमगे मॅन पावर ना आम तुमचे बरे धाडले ते जेवपा 500 जाले ते उदका 500 जाले आनी आमले फ्रेंडांनी तांकां आण बाणाले सोडले हें कोणाकाय आमी मुनीसूच नंबर 2 तो हॉटेलवाल्या सांगत हांव बाबा आमगे मरे हे पुर्वजांगे बोटकार नाय तेंची आम दुस्मान न्ही आमकां भायल्यो बोट्यो आमगे दोयऱ्या येवन नुस्त्या चोवन व्हरपा नाका हितू बोगलेर नंबर 2 तूं सांगता ही ताली ही ती फिशमेल करपा आनी आयले रे बाबा आयले हांव तुमको पाते आहा मरे तुवें सांगिलां फिशमेल करपा ती ताली आनी ती साऱ्या घालपा ताली म्हूण हें फॉल्स हुंचडी डिपार्टमेंटान तुका सांगिलां आज आमगेलो गोंयचो नुस्त्या खावपा लोक 500 जाता आनी ही ताल मुट्टी भलायकी आनी घोटसाय बरी केन्ना हारयां कोडे जाटे बायलांको आनी गोवांकोड हिंचारी आनी तूं ही ताल व्हरून सारें मारून दिता कर्नाटका गव्हर्मेंटा तेंगे हारयांको दीस इज व्हेरी फॉल्ट आनी दुसरें मुटाय तें हितू तूं मुटा ही ताल मुट्टी वयर जाता मू ताल मुट्टी केन्ना वयर जायना ते मोटे ताल मालती केन्ना वयर भोंव येता आमगे बोटकारां आनी रांपुणकारां मारपा आनी ती भायले मुनीसेन माताय आनी तूं तांकां सपोर्ट कोता आम तेंगे गांव वयताय तेंगे बोटी वयताय आज आख्खो गोंयच लोक झुजोता दिल्ली वालो आनी गुजराती वालो आनी बॉम्बे वालो येवन आमगे गांवची जमीन घेताय म्हूण आज तूं त्या घांट्यांकूय आण आमगे बोटींक घालप दीस इज व्हेरी रॉंग कोण पुर्वजांको बोटकारांको विचारी आडू ते नासतो स्टेटमेंट कोण आमकां आनी आमगे बोटकारां केस्तांवां गायनाका इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा सारकें डोमिंगोस रॉड्रिगीस हांव सारको हिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव प्रेस घेता 2 कारण आहाय एक शर्मिला आनी एक हर्षद दोंड म्हणटाय तेका हर्षद दोंड हो कित उलयलो तेका लागून पयले सुद्दां तो कितें म्हणटा ही बीच धाकटी आहा 105 किलोमीटर आनी ती पावना हांव कितें म्हणा ह्या जानसार तुका जर तर ही बीच तर पावना जाल्यार हितू बोट्यो आनी येता हें कित्याक तुमी दांडायनाय आमी दांडायल्या तूं म्हणटा तुमी तांकां दांडायल्या दवरले जाल्यार
ते आमकां धरता. अरे तूं तेंगे घरां चोरून गेले जाल्यार ते तुगे प्रॉब्लेम, आमगे प्रॉब्लेम न्हू तें. तूं म्हणटा आनी म्हूण तूं दुसरें तेमी बांगडे मारनाय ताल्ले मारल्याय म्हणटा. अरे बाबा तुका आमी ह्यो बोट दोल्याय त्यो ताल्ले मारल्याय म्हूण दवरले नाय. ह्यो बोट आमी फकत दोल्याय त्यो सारक्यो भोगले येयल्याय म्हूण दोल्याय. तूं कोण सांगितलें आमी ताल मारल्याय म्हूण दोल्याय म्हणून. ताल मारल्याय तेमी आमगे भोगले सारके दर्या भोगले मारल्याय म्हणून आमी दोल्याय. नॉक जाल्यार बरो आयक बोंड्यार राव. तुका सांगत हांव हर्शेताक तूं कितेंय उलयता. तूं फिशरमॅन रे उलो बागू कित जाण रे तूं. तुवें केन्ना दांड्यार आपण मोठी ओडिल्या रे. आं कित उलयता. तेमी बांगडे मारनाय ताल्ले मारले म्हणटा कित तूं. आमी सांगिल्लें तुका उमकें नुस्तें मारलें म्हणून. तुमगे हेजे व्यासी बरयलो आहा उमकें नुस्तें मारपा म्हणून. आं कित तकली नासल्या भशेन उलयनाक रे. तूं हॉटेलकार. तूं आतां आमगे फिशरमॅनांगे धंदो चोयन तूं आतां येयला. आं कितें उलयता तोंड आहा म्हणून पयशे आहाय म्हणून. तुवें केन्ना दर्या पांय गायला रे. तूं केन्ना बोटीचेर गेला. दुसरें म्हूण तूं काणकोणकार ही कार रयताय तेंको न्हू आहा तें. तुवें चोयल्याय कोणागे आयकोन उलयता तूं. तूं येयला बोटीचेर केन्ना गेला. तुका पावसा आपयलो मरे हांवें यो म्हूण दोगांय. हांव तुगे बोटीचेर येता उडमान दाखय म्हूण तूं फिशरमॅन जाल्यार. कित्याक पावसा आमी 2 दीस आमी गेल्ले. त्या दोना तूं कोलो आयलो मरे शिडेबाग. हांव तशें हाडो तुका हिंग पाती हें माताय म्हूण सगळे आख्खे गोंय पात चलताले ते थोडे दीस 1-2 दीस. म्हणून तुमकां जाय तेदो कायदो आनी आमकां जाय तेदो कायदो ना. मुगे बोट्यो स्पीड बोट्यो घेवन आमी ह्यो बोट्यो आमी दवरल्यो आनी फिशरी हातीं केल्यो. ह्यो बोट्यो वचपा कारण कितें. पयलीं आमी तुमकोडे VRCची कॉपी दिलो आहा. एक बोटीचे 20-20 लाखाचें नुस्तें आहलोलें मायज. त्यो बोट्यो तुम वचा दिल्याय म्हाका दिसोता वचपा दिल्याय म्हूण. कित्याक ऑक्शन 20 लाखां जालें जाल्यार तें टिबल हें जाता. टिबल फायन पडटा. सांग तूं उलय. हय टिबल फायन आहा तेका. म्हणटा ह्यो चड पयशे भरूंक पडले म्हूण ह्यो 4 बोट्यो सारक्यो लोड आसल्यो त्यो बोट्यो गेले जाल्यार तुमकोडे VRC आहाय. हेजी एक्शन घेयाय आमकां दाखोवयाय तुम कित केलें तें. तुमको एक इक्विपमेंट ना तेन्ना वचोन 2 हाडपा. आमी 2 हाडो चोरा तुम सोडटाय सोडाय. पूण तेंगे कितें कायद्यान आहा तें कोरयाय ना. रात्यां भितर गेल्यो हें कितें. तुमगे डिपार्टमेंटा कडेन फकत आमगे गोंयांक कितें जाता तितलें चोवपा जाता. गोंयची पातयो बेगीन गेल्या तेका धरपा येताय. तेन्ना कायदो आतां कायदो ना. फिक्सिंग केलें फिशरीसान. म्हाका दिसता कितेंय तरी हितून जालां. लोड आसलेल्यो बोट्यो केश गेल्यो. कोण आहा इंचार्ज ते फिशरी. हिंग आतां शर्मिला आहा. हय शर्मिला फिशरी डायरेक्टर. हेणे शर्मिला मोंतेरो हेणे आमकां आन्सर दिवचो. हे बोटी तुवें कित फायन गायला आनी ह्यो बोट्यो कित कोन्न गेल्याय तें तुवें आमकां सांगोचें. कित्याक आमी रिस्क घेवन गेले ते 40-50 जाणां एक बोटीचे मनीस आसताय आनी आमी गेले थोडे जण. आं तेमी आमकां मालो जाल्यार इतले त्रास काडून आमी तुका फिशरी आमी सपोर्ट केला आनी तुमी बोट्यो सोडून दिताय. खबर ना गेल्यो म्हळ्यार हें कितें ओड कितें. आमी नेक्स्ट टायम हें वॉर्निंग न्हू हें आमी कितें कोतो तें सांगताय. दुसऱ्या फाटी ह्यो बोट्यो थोडी मेळत आनी थिंगाच आमी कितें कोताय तें चोयाय. कोणी लाशीत सांगो जायना. कित्याक अरे 2 हाडलेल्यो बोट्यो गेल्यो म्हळ्यार कितें आमी प्रूफ दाखयताय कितू भोगले आहाय त्यो आनी कितें करूं जाय तें आमी हेजे मुखार कोतले. कित्याक तुमकां दिनूय फायदो ना. तुमी फकत गोंयकारांकूच त्रास कोताय. भायले बोटी हर्शेत मुट्टो 100 आहा म्हणटा जाल्यार हितू भायले बोट येताय. तुमी कितें एक्शन घेयनाय. हां ही वेळ तो आपल्याच्या तोंडान सांगता धाकटी आहा 105 किलोमीटर आहा म्हणटा जाल्यार तेकाय तकली ना रे. हर्षद तुकाय तकली ना. ही तरी इतल्या लोकां पावना जाल्यार भायल बोट्यान कितें येवपा दिताय रे. तकली उजा कर रे मातशें पूण. हां म्हळ्यार आमी कितें म्हणटाय ज्यो बोटी धरल्योय
दवरून तुमकां VRC आमी तुमच्या हातीन दिल्या फिशरी म्हळ्यार मार्जिन पुलिसांक दिवन आमी तुमकां धाडल्या VRC तुमकडे प्रूफ आहा बोट धांवल्या कितें जालें त्यो कितें कोन्न धाडल्या कित्याक धाडल्या तें हांव सांगता तितून आसलेले ते चारय बोटी चोडो नुस्त्याक तेजें ऑप्शन करून पड म्हूण हें गोलमाल केला सगळो भितरल्यान कितेंय पूण केला पूण कितें कोताय तें कोराय पूण हांव कितें म्हणटा पोतून तेंचे केस जावपाकूच जाय कित्याक आमगे डिमांड कितें आमी इतले त्रास करून हाडले आनी हांवें तुमकां दिले तो धांवल्या कितें जालो बर्थ सर्टिफिकेट आहा तुमचे कडेन सगळें आहा तेजेर ते प्रमाणे तुमी तांकां थिंगसून तुमगे कितें कायदो आहा तो कराय तुमी पूण कांयच करपाकूच जावो नाजाल्यार आमी इतले बोट्यो घेवन वचून आमगे बोटी पेट्रोल काबार करून डिझल काबार करून आमगे कामदारां यूज करून कितें फायदो जालो तुमी मातशें सोटाय जाल्यार आमगे डिमांड म्हणटा तो तुमी तांकां 15 बोटी कितें केलें तें आमकां कळपा जाय ओके एक व्हिडिओ चोयलो जो हर्षद दौड म्हणटा काल उलयतालो आनी तो जायते उलयला हांव कितें म्हणटा आतां ऑलरेडी आमगेलो गोंयची सरकारान आनी गोंयकारांनी जायत जाणांनी आख्खे जमीन काबार केल्यो गोंयच्यो आतां उरले त्या भायली घाटी येवन हेचो दर्योय काबार कोत्ताय आनी ह्यो बोटी धरल्याय त्या गोंयकारांक कांय न्हू ह्यो घाटयांगे बोट्यो आनी घाटयां हो डिफेन्स कोत्ता हांव कितें म्हणटा तुका कित्याक दुखल्यो त्यो बोटी धरल्याय म्हणून आनी कोण सांगला 3.5 मारपा जाता म्हणून 3.5 म्हणल्यार नुस्त्या न्हू आमगे गोंयकार ताल्ली म्हणटा हाय नाही कोण सांगला त्या फिश मिलाचें म्हणून तेजे बरयलो आहा फिश मिला ताल्ली म्हणून तूं सांगो सोद ते भाशेन जालें मरे आतां आमगेले लँड सेटलमेंट आहा ते गोंयकारां धरपाचें आनी कितें म्हणटा ते आमचे ऑर्चर्ड लँड आहा ते भायली मनशान घेवन व्हरो जाता ते एक एग्जाम्पल जालो दुसरें म्हणटा अरे तूं जरी तर म्हणटा भायल्यान ताल्ली व्हरो जाता जाल्यार बॉर्डर बी कित्याक दवरल्याय रे तुमी हें धराय मरे ते ओल्ड मॉग आनी ती हे न्हय बारीक बारीक सोरे दियाय मरे तांकां आनी जेमिसन म्हणटाय ते दवराय हिंगा आं तुगे म्हणणी ते भाशेन जालें ना म्हणचे बरें नुस्तें आसत जाल्यार तुमी ताका धराय आनी ताल्ली आसत जाल्यार सोडाय मात ते बॉर्डरूय ओपन कराय न्हू आं हे कितें जाण जालो हे सारकी नेणारा भाशे उलयलो मरे तो अरे तूं गोंयकार आनी गोंयकारा पासत झगडोय रे तुमगे काम आम केला तुम म्हणटा वर्सा बाराय म्हण ते बोटकार म्हणटा आमकां नुस्तें ना देवान तुमगे थंय गोंय दिलें मरे नुस्त्या आं तुम भायल्याच डिफेन्स करता तुमी आनी माराय मरे आम कितें जालोले म्हळ्यार माराय म्हणचे तेका एक हे आसता लिमिटेशन आसता उमक्या आयल्या येवपा जायना आनी हो रूल आमगेलो बाब स्वर्गीय मातानी सालदाना आसतना तेणी हे केलोलो कोर्टात झगडोन हो 5 किलोमिटर हे दवरलो तरी पसून हे बोगले आयल्या 100 मिटराचे येवन भायली बोट मारताय आनी कितू रे लोड 20-30 टन हितू लोड आनी अकस्मात आमी हितू जिवा रिस्कान सगळे नुस्तेकार गेले आनी तेंक धरले बोट्यो आनी धाडल्यो सगळे आमगेले फिशरी डिपार्टमेंटा धाडल्यो आनी दुसरे दिसा न्यूजाचेर कोण येता 4 बोटी नाच जाल म्हण कितको ना जावं आतां एक पाडी हाल म्हणटलो तो कोण तो 2 हाडटो आमगेलो तो कोण तो काट्टर म्हणटो ताका 2 हाडलो आनी तो हाल नाच जालो तेश म्हणून शकता अरे गव्हर्मेंट मेशिनरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा फिशरी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट आनी जेन्ना गव्हर्मेंटा लागीं आमी दिताय आनी 4 बोट नाच जाले होकाण जाले मरे आं आनी तो दुसरे उतर म्हणटा पेलेचे उलयता अरे पेले इज अ ब्रँड मरे आम सगळ्यान तो ट्युरिजम प्रमोट करता आम सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन एकूच बट देवान तेका टॅलंट दिलो आपणाक गेले जे ट्युरिजम आहा ते प्रमोट कर म्हूण तेच फुडें दिल्ली येता हिंग कर्नाटका ट्युरिस्ट दॅट इज तो ते एक ट्युरिजम इज डिफरंट आनी फिशींग डिपार्टमेंट इज डिफरंट तेका फिशींग बोट्योय आहाय तेका वॉटर स्पोर्ट्सूय आहा हांव हर्षद दोन म्हणटा तेका चॅलेंज करता तुका आनी पेलीकू एक ओड्याचे सोडया एक सेपरेट ओड दिया आनी सोडया चोया तुका पेली तूं नुस्त्या मारता जाल्यार हांव तुका चॅलेंज मारता तूं नुस्त्याकार देखून तूं हॉटेलकार आनी तूं इतले हे भाशे आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे उलोवपा पावलो अरे आमचे दीस असो येयलो हाय आमगेले शेतकार फार्मर्स हे कोत्ताले गोड घेवन मोर नालो सुसायडू आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनागे असो दीस येयलो हाय गोड घेवन मरपाचें कित्याक आमकां नुस्त्या ना कित्याक तुमी पयले LED लायट घालून तुमी काबार केला आनी उरले त्याचे भायली घाटयाकूय तुमी चान्स दिताय हे तुमगेले गोंयकार म्हणू अरे ते घाटयाचेर आमी दवरल्याय म्हूण तुगे रोगोत कित्याक शिजले आं आनी तूं पेलीचें उलयचें ना पेली इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते नुस्तें आमी नुस्तें मारयता पेली कितले पाट मेट मरे आमकां तूं तेका म्हणटा तो आपूण खबर ना म्हणून खबर काड न्हू बेश्टे आरे ऑयल खबर उलय नाका आनी त्यो पयलीं सद्याक गोवोरमेंटाक विचारू त्यो बोट 4 सोडल्याय त्यो हूंय गेल्यो हो प्रश्न तुगे जावपा जाल्लो कित्याक तूं तुजे हाडले जाय जाण बोटकार वयाय तूं तेकाय होंडाक घालता कित्याक तूं यू आर पॉलिटिकली कनेक्टेड तुका जाय ती कोटयान पयशे तुका बारीक समाजा पडलो ना कित्याक तुमकां गोवोरमेंटान ते भाशेन दिलो आहा सारकी लग्जरी लायफ दिलो आहा
आमकां बारीक मनशाक काबार कोण ना काय इतल्या म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा ती चालू आहा आनी LED बरें बरें व्हडले व्हडले नुस्त्याक आतां ह्यो सगल्यो बोट्यो तोडयोपाचें कारण म्हळ्यार आतां थिंग काबार जाला LED लायट घालून सगळें हाली जालां थिंगा तेका लागून हे आतां बारके ताल्ली आमी आतां ते मारपा येयले नाजाल्यार तुमकां हांवें दाखयलें तेजे LED लायटी सगळें आहा सिस्टम आहा तेजेर दुसऱ्या म्हणल्यार हेचो हो हर्षद दोण म्हणून ताका 20-30 बोटी आहाय हे 20-30 बोटी आस पासून तूं लोकांगे घराको कितें हेडो वयत रे तूं गोंय दिलो आहा मरे बॉर्डर हिंगा कोर मरे तूं फिशींग तूं गे प्रायवसी लागून तूं आमकां हें कोत्ता वचनाक म्हणून कित्याक दोत्ताय काय म्हणून आं सोरोय सोडाय मरे थिंगा ओंदी मरे ओल्ड मॉक जावं जेमिसन जावं सोंडी आय रे बॉर्डर ह्यो आं तेवूय कोरे आनी हे ते ऑचर्डल्यान म्हणून तेवूय काय मरे ऑचर्डू सेटलमेंट आहा ते गोंयकारां दवराय आनी ऑचर्ड आहा ते तूं म्हणटा न्हू बाबा माणक्यो सोलार आल्या दोचे म्हणून ताल्ले आल्या दोचे म्हणून ते नुस्तें आहा न्ही रे डेफिनेशन कितें रे तेजें इट इज अ फीश ते आनी भेदभाव आहा आं तूं नुस्त्याचे मत भेदभाव करता जाल्यार आनी कितें म्हणपा तुका इंडिया पयले सारके गिनियनाचे उजवाड घाल आनी आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे हाटे येय नाका त्यो बोटी मागीर सांगता पूण हांव एक पयलो हेका हर्षदा पयलो हांव क्लियर करता हो म्हणटा ताल्ले मारले म्हण दोलाय म्हणटा तो दुसरें कितें म्हणटा जोता तेंगे बोट आमगे हिंग दोल जाल्यार आमगे बोट्यो ते दोतले आमी तें उलयनाय आमी फकत आमचे बोगले कितें आयले कोण सांगता आमगे गोंयचे बोटीन कोण तोड येवपा जाता म्हणून आमी ओगे आहाय म्हणून तुमी आमकां नाचोवन दाखयताय कोणाकूय ना तुमगे ह्यो बोट्यो डीप सी तुल्यो तुमकां आनी बायले आनी हुंच म्हणटे बोगले येवपाकूच जायना कायद्या प्रमाणे तूं कितें हर्षद दोन म्हणटा तो कितें लॉ मिनिस्टर रे तुका जाय जाल्यार ताल्ले मारूं खूंय येवपा जाता कोण सांगिलां दुसरें आतां हांव शर्मिला सांगता